जानवाय. टू. सोलोमन जानवायेची सोदपूस कोत्ता. राजांनी जानवाय आपणावंक जाय. चॅप्टर 6. राजानो, ऐकात आणि समजून घेयात. पयशिल्ल्या गांवच्या नितीदारांनो, शिकात. पुष्कळ लोकांचेर अधिकार चलयतल्यानो आनी आपणा खाल खूब लोक आसा म्हूण गोरवान बोल्लल्यानो ऐकात. कित्याक पदवी तुमी सर्वेस्परासून घेतात आनी तुमचें रायपण भोवत्या देवा थावन येता. तोच तुमच्यो कन्यो कोसाक लायतलो आनी तुमची मनां इस्कुटावन पळयतलो. ताच्या राजाचे कारभारी कशे तुमी प्रमाणीकपणान अधिकार चलोवंक ना जाल्यार आनी ताचे कायदे पाळूंक ना तर देवाक जाय ते भाशेन तुमी वागूंक नात जाल्यार अवचीत आनी कांपेऱ्यान तो तुमचेर देंवून येतलो. उंच जाग्यांचेर आसलोल्यांक आनी पदवेदारांक कडक झडटी रावता. ल्हानविकांक दयालायेन बोगसणे मेळटले, पूण बोळवंतांक बोळान खास्त पडटली. कित्याक सोकता संवसाराचो धनी कोणाच्याच मुखार आलचो ना आनी खंयच्याच व्हडपणाक तो मान बागोवचो ना. कित्याक ल्हानाक तशें व्हडांक तांचेंच केल्यांत आनी सगल्यांक एकेच तरेन तो सांबाळटा. पूण पदवेदारांक कडक झडटी रावता. ओय जुलूमदारांनो, तुमी जानवाय कितें तें वळखूंक आनी तिचेर आड वचोंक जावंक हांव आतां उलयतां तीं उतरां तुमकां कित्याक पवित्र वस्तू पवित्रपणी सांबाळटात तांकां देव पवित्र म्हूण लेखतलो आनी पवित्र वस्तूंचें शिकोण घेतलां तांकां तातूंच आसरो मेळटलो. म्हणटूच म्हज्या उतरांक आशेवन रावात. तीं उतरां ओत्रेकून ओत्रेकात आनी तीं तुमकां शिकोवन दितलीं. जानवाय सोदतल्यांक जानवाय मेळटली. जानवाय पोरजोलीत तिचो पोरजोळ उणो जायना. तिचो मोग कोत्तात तीं तिका रोकडीच सोडून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं थावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडखळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोपून जानवाय तिचे पासो जागरण करून रावता तो रोखडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगळ्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगळ्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. शिकपाचो खोल आवंडो म्हणल्यार जानवायेची सुरवात. शिकपाचो हुस्को धरप म्हणजे तिचो मोग करप. तिचो मोग करप म्हणल्यार तिचे कायदे पाळप. तिचे कायदे आनी मान दिवप म्हणल्यार कुसो नासतना उरपाची खात्री. आनी कुसो नासतना उरपाची खात्री आमकां देवाच्या फुडल्यांत हाडटा. अशें जानवायेचो राज चलोवंक तयार कोत्ता. देखून राष्ट्रांच्या राजकारभाऱ्यांनो, जर तुमकां शिवासनां आनी सदऱ्यो दादोशी कोत्तात तर जानवायेक मान दियात आनी तुमचें राज सासणांक तोखतलें. सोलोमन जानवायेचें वर्णन कोत्ता. जानवाय कितें आनी तिचो अरोम कसो जालो तें हांव तुमकां इस्कुटावून सांगतां. हांव कसलोच गूट लिपोवचो ना. रचनेच्या अरोंबाक थावन हांव तिका सोदतलों आनी तिची वळख सगल्यांक निगूत उक्ती कोत्तलों. स्वता सोशिलो हांव खडींच सोदचो ना. रोग दितल्या कुण्णात्या बरोबर हांव वेचोना. कित्याक कुण्णाट्याक
आनी जाणवायेक कसलोच संबोध ना. जितले जाणार वाडोवन वेतात तितली संवसाराच्या तारणाची खात्री मेळटा आनी एक जाणार राजा आपले पोरजेची सुरक्षाय. देखून म्हजीं उतरां शिकात आनी तुमकां फायद्याक पडटलें. देवाचें उतर हें.